Tom, Lemia आणि Lavish D'Souza, Ria Lobo, Mr. Stanley Was, Sabi Pinto आणि कुटुंब, Lance Rodriguez, Maurice D'Souza, Helen D'Souza, Godwin Jivan D'Souza, Jivita D'Souza, Vina Pearl D'Souza, John आणि Benedicta D'Souza, Vera Fernandez, Wilfred आणि Florin Pinto, Pearl आणि प्रदीप, Snell आणि Lindroy D'Souza, Vivian आणि Preeti D'Souza, Floyd Fernandez, Pranita Fernandez, Agustin आणि ज्योती, Severin Pinto, Melvin आणि Amita Fernandez. प्रत्येकी रजा बसोत प्रवीण पिंटो, एलिझाबेथ वलेरियन आणि आशिष मोरस, मेरी आणि पीटर, डोनाल्ड डिसोजा, स्टाफ वर्किंग एट ग्लोब ट्रॅव्हल, रिचर्ड आणि कुटुंब, फ्रेडरिक डिसोजा, बेझिल पिंटो. पुलगरीतल्या सरत म्यागती मिस्तिता रेना क्युरी, मार्सेल डिसोजाच्या म्यागती मिस्तिता ॲपोलिन डिसोजा आणि कुटुंब, विक्टर आणि लिनेट बरेटोच्या आत्म्या मिस्तिता शेरिन बरेटो, रमेश कुमार अचात्म्यागती मिस्तिता ग्रेस रोड्रिगस, कॅथरीन अम्मा जोसेफ आणि कुटुंबां सरल्या सोरत म्यागती मिस्तिता मेरी आणि पीटर, संतोष सिक्वेराच्या आत्म्यागती मिस्तिता सायरा डिसोजा, जेरोम डिसोजाच्या आत्म्यागती मिस्तिता ट्रीजा डिसोजा आणि कुटुंब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी बेतलेहेमात आमचे पासत बाळोक जाल्ले आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, बाळोक जेजूच्या मोगान हांगासर आमी जमल्या आसता या भगवंत रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची फातकां आनी आमचे उणेपण वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाणें मागून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदां संवकार मरयेक
सगळ्या जरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून सासणाच्या जिविताक आमकां पावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुळाच्या सडवंडर असो जल्म नेकेत्राच्या उसवाडान समेस्तांक तुवें परगटलोय तर आमच्या काळसांनी ताची वळख वाडय ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सांत पावलान कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात वा एका कडेन सो पर्वत आनी एका कडेन वसासो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर म्हजें आस्त बदिगस दुर्बळांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासून हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान भराना, मोग मोर्या दिवणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मना दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिकल्लें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतार हें. तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायतलो. विश्वासीपण तुजेर देवा ससनाक परगटतलो. तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायतलो.
विश्वासी कोण तुझे देवा सजनाक परगटलो तुवे बिनसून काढलेल्या थंय पवित्र करार केलाय दाविदाची संतत शासनाक स्थापित करता मुळाय तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा सदांकाल गायतलो विश्वासी कोण तुझे देवा सजनाक परगटलो तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा सदांकाल गायतलो विश्वासी कोण तुझे देवा सजनाक परगटलो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवाम परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडेच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें देवाचे उतार हे दयाकन बसा भोवून भयणीनो आयच्या विशयाचेर एक ल्हानशी देखावळ हांगासर आमी वेदीर सादर करतले दयाकन तुमचें गुमन वेदीक दिया आमी अस्तमतेचे थेग राय जेजू दुसरे पावटी जल्मला म्हूण आमकां खबर मेळ्ळी देखून ताका आमी नमस्कार करूंक आयल्या पूण येताना आमी खाली हातांनी येवंक ना आमी ते गांनी 3 कानिको हाडल्यात जेजूक दिवंक
पूण आमी कितें हाडलां म्हणलें आमकां मात्र कळीत आसा, हेरांक कळीत ना. देखून हांव उलो दितां म्हज्या सांगात्यांक तांणी मुखार येवन तांच्यो कानिको जेजूक प्रेझेंट करूंक. त्यो कानिको जेजूक दिताना ती कानीक कित्याक हाडल्या म्हूण कळयल्यार उपकार जातो. तर हांव उलो दितां इतान म्हज्या सांगात्याक ताणें मुखार येवचें आनी ताचे कानिके विशीं थोडें आमकां सांगचें. हांव इतन. हांवें जेजूक दिवंक मोबायल हाडला. ह्या मोबायलांत वॉयस रेकॉर्डर आसा, व्हिडिओ रेकॉर्डरय आसा. आनी मुखार जेजूक गुडया वयर, दर्याचे वेळेर वा सिनोगोगांत वचोन शिकयचें म्हूण ना. घरास रावून वॉयस रेकॉर्ड करून सर्व ताच्या कॉन्टॅक्टाक धाडयेत. तशेंच हातूंत व्हिडिओ रेकॉर्डरय आसा. ताणें ताच्या ओपारेंचो व्हिडिओ काडून युट्यूबार अपलोड करियेत. ते दाळा संवसाराच्या सर्व लोकांक ताजो व्हिडिओ पळोवंक जाता. ताका मस्त लायक्स येतात, मस्त सबस्क्रायबर्स मेळटात. देखून म्हाका भोगलें हे मोबायल बऱ्यांतलें बरें गिफ्ट जेजू बाळकाक. बेश बेश इदन, तुवें बरें केलें. मोबायल जेजूक एक बेस्ट गिफ्ट. खंडीत जावन ताका खुशी जायत. आनी जेजूक सोदून काडूंक मोरयेन आनी जुजेन कश्ट काडचे म्हूण ना. देवाळा तावन एक कॉल केल्या पुरो. तांकां जेजू खंय आसा म्हूण सुलाबेन सोदून काडयेत. हांव जोशुअल. हांवें जेजूक दिवंक एक BMW कार हाडला. ही जावन आसा 6वी त्या काराची. कार थंय भायर आसा. कार आसल्यार जेजूक गलिलियांतावन जेरुसलेमाक वचूंक भोव सुलाभ जातलें. ताणें चलाचें म्हूण ना. आनी आतां ताबोर दोंगराक, काल्वर पर्वताक डामाराचे मार्ग जाल्यात. देखून जेजूक वेळार थंय पावोवंक जाता. टायम वेस्ट जायना. ताणें दर्या वयर चलाचें म्हूण ना. हें कार शिप्पाचे भितर दवरन ताणें तातूंत न्हिदोन सरोवर उतरोन वचयेत. गुड, व्हेरी गुड जोशुअल. तुवें बरें केलें. हांवें जेजूक हें मास्टर कार्ड हाडलां. ताच्या नांवार हांवें एक बँक अकाउंट ओपन केलां. ह्या काळार पयशे आसल्या मात्र कांय करी येता. आनी मुखार जेजूक पेद्रूक सांगून मासल्याच्या तोंडांतलें नाणें काडून तिरवो बांदिचें म्हूण ना. मास्टर कार्ड स्वायप केल्या जालें तक्षण ताचो तिरवो ताच्या अकाउंटांतलो डेबिट जाता. जेजूक 5 उंडे 2 मासल्यो आनी इत्यादी ऑनलायनीर अमेझॉनार तावन ऑर्डर करी येता. बरें बरें. तर आमी सगळ्यांनी मॉडर्न गिफ्ट जेजूक हाडल्यांत. जेजूक आमी त्यो व्हरून दिवया. ताका कोणाचें गिफ्ट चड पसंद जाला म्हूण ताचे लागींच विचारया. जेजू, तुका कोणाचें गिफ्ट चड रुचलें, चड पसंद जालें म्हूण आमकां सांगशी गे. मोगाळ अस्तम ते चरायानो, म्हजो मोग दवरून पयस तावन तुमी हांगा येवन म्हाका ह्यो आधुनीक काणिको हाडिल्ल्याक तुमचो हांव उपकार बावडटां. पूण म्हाका खंयचेंय गिफ्ट नाका. तुमचें गिफ्ट तुमचे कडेच दवरा. पूण आज हांव तुमकां एक गिफ्ट दितां. तुमकां म्हजें काळीज दितां. तातूंत म्हजो मोग आसा. तो तुमी व्हरा. तुमी हांवें केल्ले बरी हेरांचो मोग करा. म्हज्या ल्हान भावा भयणी थंय म्हजें रुपणें पळया. तांचो मोग करा. तेंच तुमी म्हाका दिवचें व्हडलें गिफ्ट. तुमकां देव बरें करूं. तुमी हेरांक तुमचो वेळ, तुमचें ज्ञान, तुमची मजत दिया. तवळ तें सगळें म्हाका दिल्लें बरी. वचा, म्हजो मोग तुमच्या जिणेंत जियेया. शांती तुमकां.
क्रिस्त तें मोगाळ भावान आनी भयणीनो, बुवापूर बायन हे थेग राय आतां आमच्या मुखार आयले आनी जेजूक तांणी काणिक्यो हाडिल्ल्यो आमी पळयलें. जर तर हांव वा तूं जेजूच्या जाग्यार आसल्यां जाल्यार खंयचें गिफ्ट आमी काण घेताल्या म्हूण आमी चिंतून पळोवंक जाय. खंडीत जावं तिनांतली एक मणी आमी काण घेवन उरलें भावा भयणीक दिया म्हणटालें कोण ना. बुवापूर बायन नीज मोग खंयच्यान दाटापून आसा म्हणून ह्या भुरग्यांनी आमकां खेळून दाखयलां. भगवंत जुआंव वांजेलिस्ट उतर प्रायेक पावलो आनी आपल्या समुदाया संगी तो जियोन आशिल्ल्या वेळार जेजूचो मोगाचो शिस म्हणून ताका नांव आशिल्लें. आनी हर एका हप्त्यांत म्हणले बरी ती समुदाय संगता मेळटा आसतना देवाचें उतर आयकतली आनी उंडो मोडून एकामेका वांटून दिवन जेजूचो उगडास काडटली. जेन्ना जुआंव वांजेलिस्ट उतर प्रायेक पावलो तवळ ताणें कितेंय म्हणी ह्या लोकांक हांगासर जमलेल्या लोकांक सांगत जाय म्हणून ताका हांतुळना वयर तावन उखलून हाडटले खंय, कित्याक तवळ ताका सोलोंक जायनातलें उतर प्रायेक तो पावुल्लो. आनी अशें उखलून हाडलेल्या जुआंवन त्या लोकांक सांगचें आसलें इतलेंच एकामेकाचो मोग करा. जेजून सांगलेलीं हीं उतरां जुआंवच्या काळजांत इतलीं कसलेलीं की आपल्या उतर प्रायमसर ताका सारकें उडास उरिल्लें. जेजून सांगिल्लें हें एक उतर, एकामेकाचो मोग करा. मोग म्हळ्यार कितें? आमकां रियकल्या की मोगाचो अनुभव आसा. आमच्या जिवितांत दोन रितीचे अनुभव आसात. थोडे फावटी आमकां मोग मेळटा आनी थोडे फावटी मोग आशेन वेताव आमकां मेळना. थोड्या व्यक्तितावन आमकां मोग मेळटा तर आमकां दादोसकाय जाता, संतोश जाता, पूण तेंच थोड्यांतावन आमकां मोग मेळना आनी आमी दिरेस्पोर जाता. आमच्या वयरस आमकां एक तिरस्कारचो मनोभाव येता आनी हेरांचेरी तो आमी दाखयता. मोग जावन आसा डायनामायट आसले बरी म्हणटात, एक बळवंत सकत कशें एक डायनामायट एक एक्सप्लोजन करूंक शकता गी वा कितेंय मुवमेंट करूंक शकता गी, त्याच प्रमाणे मोगान ती तसली सकत आसा. मोगाचें कोंकणी भाशेंत इंग्लीश भाशेंत केवल एकच शब्द. कोंकणींत आमी मोग म्हणटा, इंग्लिशांत आमी लव म्हणटा. पूण जेजूच्या काळार तवळ ग्रेक भास आसली. खंडीत जावन जेजू अरामायक भास उलयतालो पूण ग्रेक भास तवळ बहुत फामाद आसली. आनी ग्रेक भाशेंत मोगाक 4 शब्द, केवल एक शब्द न्ही बगार 4 शब्द. हे 4 शब्द आमकां मोगा विशीं दिली सर्तीक जाणवाय दितात. पयलो शब्द जावन आसलो ग्रेक भाशेंत एरोस. एरोस म्हणजे कुडीचो मोग वा एकल्याक आनी अनेकल्याक आकर्शीत करचो मोग. एका दादल्याक आनी स्त्रियेक आकर्शीत करचो मोग जावन आसा एरोस. हो बुवापूरबायचो मोग. हो मोग एका दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगता हाडटा आनी कुटुंबाचें जिवीत सुरू जाता. त्याच प्रमाणे हो एरोस मोग इल्लो डेंजरस. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता दावीद राय जेन्ना बादशेबाक पळयता ताच्या काळजांत उदेल्लो मोग जावन आसा होच मोग एरोस. कितें घडटा? बादशेबाचे कुटाम पाड जाता. उरियाक दावीद राय लगाड काडटा आनी ह्या खातीर हो मोग कितलो बळवंत गी तितलेंच जागृत आसा जाय. दुसरो शब्द ग्रेक भाशेन मोगाक वापरचो जावन आसा फिलिया. फिलिया म्हणजे इंग्लिशान आमी सांगीत फ्रेंडशीप, एका रितीची दोस्ती. इश्टां मदलो मोग. जेजू समेत म्हणटा इश्टां पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. दावीद रायच्या जिणयेंत हो मोग आमी पळयता. दावीद आनी जोनाथना मदें कसली ती इश्टागात. जोनाथन साऊल रायाचो पूत, तरी दावीद राय मुखार राय जातलो आनी आपणाक मेळचें तें सिंहासन मेळचें ना म्हणलें जोनाथनाक कळीत आसलें तरी त्या फ्रेंडशिपा खातीर, त्या इश्टागाते खातीर तो सदांच तयार रावता दावीद आनी जोनाथन. तिसरो मोग स्टॉर्गे म्हणटात ग्रेक भाशेंत. हो जावन आसा मोग कुटुंबा संबंद आसो. आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग,
भाऊ भयणी मदलो मोग, आमच्या कुटुंबादारा मदलो मोग, बाप्पो मावशी आकय म्हणटा असलो मोग. अंतू आमी विसवण करूंक जायना. उरिल्ल्या मोगांत आमी विसवण करता. कोण आमचो फ्रेंड जाय जे म्हण आमी विसवण करता. आतां आमी आयकल्ले प्रमाणे मोबायलार आमी फेसबुकार आमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट येताना आमी चूज करता, एक्सेप्ट करचें नाका गी. पूण ह्या तिसऱ्या रितीच्या मोगांत जावं पुरो आवय बापायक आमी विसिना, भुरग्यांक आमच्या विसिना, भाव भयणीक आमी विसिना, देवान दिल्लें धेणें. दावीद राय आनी इस्रायल परजे मदें आशिल्लो मोग ह्या रितीचो मोग म्हणयत. चवथो मोग जेजू सदांच उलयल्लो आनी जियेल्लो मोग तो ग्रेक शब्द जावन आसा आगापे. शर्ता विणे मोग म्हणटा हांव कोंकणींत, इंग्लिशांत अनकंडिशनल लव. देवा आनी दावीद राया मदें आशिल्लो हो मोग जावन आसा आगापे. जेन्ना वेचीक पूत पाटी आयलो तवळ बापायन दाखयल्लो मोग जावन आसा आगापे. आगापे म्हळ्यार कसलेंच शर्ता ना. अनेकलेसो मोग केल्यार ताचेतान म्हाका मोग पाटी मेळटलो म्हणलो बरवसोय आमकां ना. तरी आमी मोग करता. एक घडी भर चिंतया, जेन्ना वेचीक पूत पाटी आयलो तो खंय तावन पाटी आयलो. दुकरां सांगाता वावर करनासलो तो पाटी आयलो. कंडीस जावन ताचे कुडी तावन घाण येता आसतली. जर तर आमच्या पैकी कोणी त्या बापायच्या जाग्यार आसले हांव जाल्यार पयलें सांगतालें हांव ताका न्हाणोवन हाड, मागीर पटलोन धर तुका स्वागत करता म्हणटालें हांव. पूण त्या बापायन आगापे म्हणल्या मोगा खातीर ताका वेंगून धरलें, उपरांत ताका न्हाणयलें. हो जावन आसा मोग आगापे. जेन्ना लग्ना सक्रामेंतान एक कुटुंब सुरू जाता, हे चारय रितीचे मोग आमकां दिसून येतात. हे चारय रितीचे मोग आसल्यार मात्र आमचें कुटुंबां जिवीत खंडीत जावन संतोशाचें जाता. एरोस कुडीचो मोग तो दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता हाडटा आनी कुटुंब थंयसर सुरू जाता. जावं पर तो चड तेंप उराना पूण तातूंय सकत आसा. दुसऱ्या सुवातेर फिलिया एका रितीची इश्टागात दादल्या आनी स्त्रिये मदें आसता. परमनंट फ्रेंडशीप इज अ मॅरेज. तिसऱ्या सुवातेर स्टॉर्गे. आमी जाणा आसा आमच्या गांवांनी लग्न जाता आसतना एका दादल्या आनी स्त्रिये मदें मात्र न्ही, दोन कुटुंबां सांगाता येतात. आनी निमाणें आगापे, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन. केवळ बऱ्या काळार न्ही, कश्टांच्या काळारय आमी सांगाता रावतले हांव म्हणून कुटुंबा जिवितान भास दिवन तें कुटुंब आमी आरंभ करता. तर मोगाचें न्हू, जेजून सांगलें तुमचें काळीज म्हाका जाय. मोगांत आमी जाणा आसा काळीज जावन आसा केंद्र. तें काळीज आमी जेजूक दिवंक जाय, तें काळीज आमी एकामेकाक दिवंक जाय. जावं पुरो आमी तांकां आमच्या भावा भयणींक वा हेरांक कोणायकी BMW दिवंक पुरो, मोबायल दिवंक पुरो, कितेंय दिल्यारय जर तर थंयसर आमच्या काळजांत तावन मोग ना, खंडीत जावन त्या गिफ्टाक अर्थ ना. फ्रातेली तुत्ती आमी सर्व भाव भयणी, आमी सगळीं भाव भयणी म्हणून पापा फ्रांसिसान दिल्ल्या त्या विश्वपत्रांत तो प्रत्येक तरान एका रितीच्या मोगाचो आमकां उडास हाडटा. आनी तो जावन आसा दुबळ्यांचो आनी कश्टतल्यांचो मोग. मोग संपूर्ण जायजे जाल्यार केवळ उलयल्यार मात्र पावना. आमी ताका तोंडा पुरतो मोग म्हणटा, पूण तो कार्यान दाखोवंक दिवंक जाय. विविध रितींनी आमी आमच्या धाकटुल्या भावांक वा आमच्या मदें धाकट्यांक हो मोग दाखयत. विविध निदर्शनां तुमकां दिवयेत. एक ल्हानशें निदर्शन हांव तुमकां दिवंक अशें येता. चिंतया, आमी भाड्याक एक रिक्षा घेवन रिक्षार वेता. रिक्षात हांव आमी आमच्या घरा पावता आनी तवळ जेन्ना भाडें चिंतया 100 रुपये जाले, हांव 150 रुपये काण ताका दिता, धर आनी पाटी येतना तुज्या भुरग्यांक कितेंय घरा व्हर. हो जावन आसा आगापे. हो मोग आमच्या काळजांत जेजून घाला. आमी हांगासर पळयता हांव नेंगी, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. हें आमी सारकें चिंतून पळयल्यार जेजू आमकां कितें सांगता, कितलो चड तूं म्हजो मोग करताय, म्हज्या भाव भयणीचो मोग करताय, तितलो चड हांव तुजो मोग करतां. तें आमच्या मतीन दवरून हें वाचल्यार खंडीत जावन ह्या उतरांचो खरो अर्थ आमकां समजता. पवित्रत्मेच्या 12 फळां पैकी पयिल्लें फळ मोग. हो आमकां बळवंत करता. आमच्या कुटुंबांत समाजेंत हो मोग आमी वांटया.
जेजूक आमी कितें गिफ्ट दिवयेत आमच्या काळजांतलो मोग. त्याच खातीर व्हडलो संवसार देवान रचलो जाल्यारय निमाणें ताणें वस्ती करूंक आशिल्लो जागो जावन आसा आमचें काळीस. येवकरिस्तांत जेजू आमच्या काळजांत प्रवेश जाता. जेन्ना आमी ताका आमच्या काळजांत मोगान स्वागत करता, कितल्या मोगान आमी ताका स्वागत करता तितलो चड मोग आमच्या काळजांनी तो वता आनी तो मोग आमकां हेरांक दिवंक आमकां फावो जातलें. म्हज्या भावां भयणींनो आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत म्हणटा. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देहेफा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उस्वाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Amen,
बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया. तुझ्या कुडचा आणि पुनर्जीवन कोणावर वितुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या चढवंदारा आमची चढवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. तुझ्या आणि पुनर्जीवन कोणावर वितुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या चढवंदारा आमची चढवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे हेच एकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती, भगेव जुजेदी सोपते, भगेव धर्मदुता आनी सर्व आनी तुका मांडवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तनच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका
सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्न अनवारांतली प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिडेंतली आमकां तो निवार दयकन्या जिवितान समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सदवंत जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माया मोगस गुर्तु जावन एकामेकाक शांती दियात पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूं सामकां एकवटायताय. तर संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्या केन्स देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. दायकन बसत. आज सर वावराडांगाचेर मागसो दीस आनी मोगाचो मांदामेंता विशांत नियाळसो दीस. फाल्यां सर्व भुरग्यां खातीर आमी मागतले. सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार सर भुरग्यां खातीर विशेश्ट मागणी आसतली. त्या देखून तुमच्या घरांनी कुटुंबांत भुरगीं आसा तर फाल्यां सांजेच्या मिसाक तुमी तांकां आपोवन हाडचें. आज मीस भेटयल्लो प्रधान यासक जावन आसा बाप रॉकविन पिंटो, प्रस्तुत जप्पू सेमिनरींत प्राध्यापक जावन वावर दितात. आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवन आमकां बरो शर्मावन दिल्ल्या बाप रॉकविनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वादां तुमच्या वयर आनी तुमच्या सर्व मिसां वावरांत आमी मागता. देव बरें करूं फादर रॉकविन. आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार भोव मधुर गायनांनी आम्हा सर्वांक मागोंक प्रेरेपण केलां. वालेन्सिया फिरगजीचें कोयर तुमकांय देव बरें करूं. ह्या दिसांनी हर एका 10:30 वरांच्या मिसा उपरांत आनी 1 वरांच्या मिसा उपरांत आमी वुंडो आनी पिवन दिता. कोणाक जर तर स्पॉन्सर जावन मुखार येवंक मोन आसा तर तुमी आमकां मेळचें. जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर फेस्तां जेजू बाळकाचें दबाजीक फेस्त आसतलें आनी ह्या फेस्ताक आमकां थोड्या वॉलंटियरांची गरज आसा ह्या 3 दिसांनी. त्या देखून जर तर कोणी तरी एका दिसाक वा 2 दिसाक वा 3 दिसांक वॉलंटियर जावन आपली सेवा दिवंक आशेता तर तुमची नांवां आनी फोन नंबर आमच्या पार्लराच्या दफ्तरांत तुमी दिवची. मिसा उपरांत तुमी बसून असली सर्व बसका एकठांय करून हांगासरच्या रुखाच्या पोंदाक दवरूंक तुमचो कुमोक आमी विचारता आनी आमचे वॉलंटियर्स तुमकां मदत करतले. ह्या दिसांनी सरकाराची रूल आसा सर्वांनी कड्डाय जावन मास्क घालचें. तुमी तें फॉलो करनासात आनी मुखल्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसांनी आनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी सगळ्यांनी मास्क घालूंक आमची एक कल्ती विनंती. सरकाराची रूल ही पाळया आनी अशें आमकांच आनी दुसऱ्यांकी आमी शाबितायेन दवरया. सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां आमी मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाच्या अखेरेचे आशिर्वाद आमी घेवंक आयती जावया. उपरांत नोवेन आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशांचो येसांव जेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवेक वयस व्हडलें नांव ताका फावो जालें. नेण्याऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू, तुजेर भरवसो दवरून आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी इरादे ह्या घडये तुका आमी भेटयता. प्रतीक जावन जायते पासून आमी मागता म्हूण बसयला. सद्दांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला. सोमिया तांकां सोमेस्तां तुज्या आशिर्वादाने बर. सर्व भुरग्यांक तुज्या सक्तेन बळान बर. युवा जनांक सोमिया तूं आशिर्वादीत कर. बरो फुडार तांकां फावो कर. सर काजारी जोड्यांक तुज्या मोगाच्या देण्यान बर. आमची कुटुंबां समाधानाची बिडारां सावंती. पिडेस्तांक भलायकेचें देणें फावो कर सोम्या. कश्टतल्यांक विविध समस्यांक सांपडल्ल्यांक सवकासाय सुडका फावो कर बाळो जेजू.
आज प्रत्येक जावन आमी वावराड्यां खातीर मागतना ह्या दिसांनी आमी सगळ संदिग्ध परिस्थिती फुड करून आसा. जायत्यांचें काम गेलां, जायते जाणां बरें काम आशेतात. सुमया वावर आसा तर दिसपट्टो ग्रास सोडूंक साध्य जाता. देखून पयल्या सुवातेर आमकां वावर करूंक फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. जायत्या जाणांक परत गांवाक वचून वावर करूंक फावो केलां. ह्या द्वारे आमचें जावं पुरो घरां बांदूंक, बरो फुडार बांदून हाडूंक, शिकाप जोडूंक, जिवितांत प्रगती जोडूंक फावो जाला. ह्या सर्व खातीर वावर करूंक फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. दुसऱ्यान सुमया जायते जणी वावर करूंक आशेतात, शिकल्यारय फावो तें काम मेळना. जायते युवा जणांक शिकप आसा पूण जायते जाणां 6 म्हयने 1 वर्स घरांत आसात, फावो तें काम ना. सुमया तांकां बरो फुडार मेळचे खातीर वावराची गरज आसा. फावो तें काम फावो कर जेजू. सर वावराड्यांक तुका आमी समर्पिता. वावराड्यांच्या वावराद्वारे आमचें जिवीत सलीस जाता. जावं पुरो आमच्या घरांनी ह्या खंयसर आमी आसा थंयसर जायते जण वावर करतात. सोम्या त्या वावराड्यां पासून आमी मागता तांचे वावर तूं आशिर्वादीत कर. सांगतस आमच्या वावरांत संतृप्ती लाभ जाय जाल्यार सोम्या तुज्या आशिर्वादा विणे ती संतृप्ती आमकां मेळची ना. देखून जो वावर आमी करता करना सावन केला सगळं तुका ह्या घडये समर्पित बाळो जेजू. तो आशिर्वादीत कर आनी ह्या द्वारे त्या वावरा उपरांत तो संतोष आमकां फावो जावं दे, फावो जावं दे. प्रत्येक जावन परगांवांत आसच्या जायत्यांची कामां गेल्यात, उसळूंत आसात, कामाच्या रिस्केर आसा, ह्या टेन्शनान जायते जाणां आसात. तांकां बरें काम फावो कर जेजू. ही आमची सगळी मागणी तुका भेटयतना हांगासर ह्या पूण शेतांत विविध रितीचो वावर केल्ल्यांचो वावर करनासच्या हर एकल्याचो आमी उडास करता. तांकां तांच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कर. ह्या दिसांनी हे नोवेन हे फेस्त संभ्रमतना जायते जण हांगासर सेवा दितात, उदार म्हणून आदार दितात, दान दितात, विविध रितीचो वावर भेटयतात. सांगतस जायते जाणां ह्या पूण शेता खातीर मागतात. तांचे इरादे तुका समर्पिता आनी सोम्या जो संदेश तुवें आमकां आज दिलाय तुमी करतात तें सगळें मोगान करा. जावं पुरो पिडेस्तांची साखरी ह्या वावर कितेंय आमी करता तें सोम्या मोगान करूंक तुजें तसलें काळीज आमकां दी, तुजी सकत आमकां दी. जायते बोटी आमकां वावर करतना ह्या हेरांची सेवा करतना पिडेस्तांची साखरी करतना ह्या घरा काम करतना विरार जाता, करंदाय जाता, कित्याक म्हणलें सवाल येता. ह्या वेळाचेर हो संदेश तुवें आमकां दिल्लोय. जें कितें तुमी करता तें मोगान करा, तें पाळूंक तुजो आदार दी म्हणून मागून आमची मागणी तुका भेटोवन सांगता आमी मागता. हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सट्टां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सगर जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरी कुरपें बरले सुमी तुजे संगता श्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे कुशें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे जिवीत तुजे हातीन समर्पिता आनी सांगता आमी मागता. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरुल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर येवन तुज्या पुंतळाक येवन सोम्या तुज्या आशिर्वादां जोडूंक फाव केल्ल्या तुका अर्गां दिता आसतना वावर करूंक दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आमच्या हाता पांयां बोळ दिल्ल्या खातीर
बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता तशेंच वावरड्यां खातीर तुका अर्गां दिता आसतना तांच्या वावराद्वारे जें कितें बरेंपण जालां तें सर्व बरेंपण नियाळटा आनी जें कितें आमी करता तें मोगान करूंक तुवें आमकां सक्तेन बळान भरिल्ल्या खातीर तुका दिन वासून हे अर्गां मागणें तुका भेटयता हे बोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेंनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारोवन दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली दैवेक मजत जोडून दी स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.